Sui Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya, Sui Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya, Ami Ektai Salya, Sobi Masarmono, Vonong Vonong, Jesu Amsharaya, Soi Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya, Soi Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya, Indici Osalakani, Yekta Sauya Ami, Krisraya Urung Naman, Yekatarian Ekakansan, Soi Jesu Amsharaya, Jesu Amsharaya. Sobe Masar Vonong, Vonong Vonong. Soi Jesu Amsharaya. तुम्ही सगळीं जाणां भाग्योन सान फ्रांसीस तुमचे दिनवास सगळे मनान दवरात.
समारंभ ह्या दोबाजीक पोरबेक विषय घेतला जेजू रायाची ल्हानविकायेन सेवा करूया, स्वर्गीय राजाची नागरिकां जावया. एका संवसारी राजाक आमी कसो चित्रायता. राजा एका व्हडल्या शिंवासनाचेर बसलोलो. ताचे लागीं झुजाक वचूंक व्हड फौज, ताची सेवा करूंक साबार चाकोर आनी व्हडल्या राजमहालान रावलोलो आनी आपले पोरजेचेर हुकूम चलोवन तांचेर राज करता तो आमी देखता. पूण जेजू राजान भांगाराचो न्हय पूण कांट्याचो मुकुट स्विकारलो. जेजूचें शिंवासन एक लाकडाचो खुरीस. जेजून हुकूमशाय न्हय पूण मोगान, सेवेंतल्यान आनी बोगसणेंतल्यान आपलें रायपण चलोयलें. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवन ताणें सगळ्यां खातीर खुर्सार आपलो प्राण सोडलो. आयची दोबाजीक परब ह्या आमच्या दुलोब राजाची ल्हानविकायेन सेवा करूंक आपयता. आयज आमी सान फ्रांसिस्क शावेराच्या नोवेना आनी फेस्ताक तयारी म्हूण माडीचेर आशिर्वाद मागतना जेजू राजाची देख घेवन ताच्या पावलांनी आमी चलूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. तो सगळीं जाणां आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन आमी हे मागणे बापाक उबारया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांचाक वार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Page number A4, Moima. Moima Deva, O Sorgi, Ani Shanti Dajaista, Samsari, Sorvesvara Deva, Sorgicharaya, Sorpodveda Deva Baba, Amituka, Namaskar Korta. Amituka din wasta tuja torvoeva paso. Amituka wakanta Somya Jesu Krista Bapacha ekliat spota Somya Deva Deva Cicene Dus
संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. मागुया सोरपोदेदार आणि शासनाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोकटा संवसाराचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटयली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचे उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगळीं कुलां एब्रोन म्हणटात थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पळय आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतलो तेन्ना इस्रायल पोजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हळें, तूं म्हजे पोरजे इस्रायलाचो गवली आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन म्हणल्यार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा उजीर दावीद राजान ताचे कडेन एक करार केलो आनी तांणी दाविदाचेर तेल ओतून ताका इस्रायलाचो राजा केलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सगळीं म्हणुया, संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम. तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंयसर कुलां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबेच्यो सोदरो, दाविदाच्या घराण्यांच्यो सोदरो. जबाब. संतोष बोरीत आनंद बोरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. बागिवून पावलून कॉलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजांत
तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणेंच काळोखाचे पोदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सोवे आमकां सुटका आनी पातकाचें बोगसणें मेळटा. जेजू क्रिस्त दिसना त्या देवाचो उपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिकारी. आसा तें सगलें ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगलें रचचे आदीं तो आसा आनी तोच सगलें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगतांत पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मदलो मालगडो कसो मेल्ल्यांतलो तो पुनर्जीवन जालो. ताचे सोवें सगली सोपुर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचेच उदेशी ताणें खुर्सार विखरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रचनांक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचे उतर हें देवाचे वडोपकार. सगळीं उबी रावया. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदोव. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता तें सुदोव. Salves Borak soy, soy, salves Borak soy, salves Borak soy, soy, salves Borak soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोक उबो रावून पळयतालो, पूण वडील जेजूच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवान वेंचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताचे केश्टायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकळतल्यान चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूंय देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुबां प्रमाणें आमी भोगता, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणांत तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakani tuka Krista. आदल्या काळार राय आनी राणयो आसल्यो. तांतल्यो कांय बरीं आनी कांय जाणां खोटीं. आतांच्या काळार राय आनी राणयो आसात,
पूण तांकां व्हडली कांय हातांत पदवी ना. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी दावीद राजाची खबर आयकली. दावीद आपले फामिलींत निमाणो पूत आनी देवान ताका विंचून काडलो आनी सामुएल प्रवाद्यान ताका तेलायलो, माखलो. त्या वेळार सावलू राजा आसलो. पर्जा दाविदा कडेन येवन म्हणटा, जरी सावलू आमचो राजा, तुका आमचो हुस्को आसा, तूंच आमचो राजा जा. आनी लोक ताका राजा म्हूण नेमता. आनी आमी जाणाव इस्रायल पर्जेच्या राजां भितर दावीद राजा चड फामाद. ताणें चुकी केल्यात, पूण आपले चुकीचें ताणें बोगसाणें मागलां आनी देवान ताका शिक्षाय दिल्या. 40 वर्सां दावीद राजान इस्रायल पर्जेची बरी सेवा केली. देखून लोक ताका जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणून पाचारतालीं. दुसऱ्या वाचपांत सांब पावलो कोलोस्कारांक म्हणटा, जेजू देवा सवें आसलो. जें आमकां दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडना तें सगळें ताचे खातीर आनी ताचे वरवीं बापान रचलां. आनी आमकां काळोखांतलीं पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटोवंक सोडोवंक तो ह्या संवसारांत आयलो. तिसऱ्या वाचपांत जेजू खुर्सार उमकळून त्रास भोगतना जुदेवांचे वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. शिपाय जेजूच्यो फकांडां करतात आनी चोरां भितलो एकलो जेजूची निंदा करता. पूण जेजू जाप दिना. पूण जेजूचे कुशीन आसलो आनी एकटो चोर जेजूक म्हणटा, जेन्ना तूं रायपणान येतलोय तेन्ना म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. तर जेजू कसलो राजा? जेजून आपणाक केन्नाच राजा म्हणलें ना, देवाचो पूत म्हणलें ना. ताणें आपणाकच मनशाचो पूत म्हणलें. वो राजा हेर राजां परस वेगळो. आनी ताचें वेगळेपण कितें? जेजू खालतो राजा, खालतो राय. देव पण सांडून म्हणल्या भाशेन आमच्या मोगान तो ह्या संवसारांत येता आनी बापाची खुशी पाळूंक तो दुबळीकायेन जल्मता. रायांक तांचें म्हणलें घर आसता, ताका रावळेर म्हणटा आमी कोंकणींत. ताका रावळेरूय ना, घरूय ना. थंय हांगा तो भोंवतालो, साद्या लोकां वांगडा जेवतालो, खातालो. इतलो तो ल्हान जालो, आपलें व्हडपण ताणें चिंतलें ना. जर देव इतलो खालतो जाता, आमी खालती जावंक नाका? आतां हांगा तुमी सगळीं नव्यानाक आयला, दर वर्सा येतात. पूण आमचे थंय जेजूचें खालतेंपण आसा? वो आमी आजून आमच्या व्हडपणान जियेता? हांव ह्या पावंड्याचो, तो ह्या पावंड्याचो, ती ह्या पावंड्याची आनी ती सगळीं ह्या सकयल्या पावंड्याची, असलें चिंतप आमच्या मदें ना? आसा न्ही? लोकां मदें मात्र न्ही, पाद्री मदें आसा, माद्री मदें आसतलें. पयलीं आमी विचारता, तो खंयचो?
गांव खंयचो म्हणजे तो बाणावलेचो जाल्यार कितें ताका भांगार लागला आनी कंगोटेकार म्हण ताका गोबोर लागला. हळदोणकार म्हणून तो कितें हळदुवो जाता. आनी हो ते मिरामारचो म्हणून तो कितें ल्हान जाता ना न्ही. पूण आमी पळय त्या चिंतपांत आजून आसा. त्या जातीच्या चिंतपांत आमी आजून रोंबून आसा. तो चिकोल तो रेबो तांतल्यान आमी भायर येवना. जेजून आमकां पातकांतली सुटका दिली पूण ह्या जातीच्या गुलामपणांत आमी आजून आसा न्ही. कोण आमकां सुटका दितलो. तांतल्यान आमी भायर येवंक जाय. आमी खालतीन जावंक जाय. आमी सगळीं एक. आमची जात जेजूची. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणजे कितें. म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना मागीर हांवूच उरतां. मागीर हांव म्हजें व्हडपण गाजयतां. आनी म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा म्हूण कशें दुसऱ्यांक कळटलें. हांव क्रिस्ताची शिकोवन जियेतां. फकत मानून घेता न्हय जियेतां. म्हूण जेजू राजा खालतो राजा आमी खालती जावया. जेजू सेवेचो राजा. तो सेवा घेवंक ना सेवा दिवंक आयिल्लो. देखून ताणें परजेची सेवा केली. आमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. हें काम फकत पाद्री माद्रींचें न्हय. हें काम जावंक जाय दर एका क्रिस्तांवाचें. जात कात धर्म वठार रंग कितेंच पळयनासतना आमी हेरांक बरें करूंक वावरूंक आसा. ना जाल्यार म्हाका सांगा आमकां आनी हेर धर्माच्यांक कितें फरक. एक हेर धर्माचो दोतोर आनी एक क्रिस्तांव दोतोर हांच्या मदें फरक आसूंक नाका. तो क्रिस्तांव दोतोर तोय फी घेता पूण तो जेजूचे नदरेंतल्यान सगळें काम करता. तो गरजे भायर तुका टेस्ट करिना. हिसपा भायर तुज्या कडल्यान फी घेना. ताका तूं लागता तूं बरो करूंक जावंक जाय. कित्याक तुजे थावन जेजू त्या पिडेस्ताक बरो करता. तूं जर एक आदोगाद एक क्रिस्तांव आदोगाद जर जालो हेर आदोगादां परस तूं वेगळो आसूंक नाका. तूंय जर तांचेच भशेन आसाय त्या गुंडांची त्या नागोवण्यांची आनी कोण खून करता तांची केस तूं हाताळटाय तर जाल्यार तुका आनी हेर आदोगादांक कितें फरक. एक क्रिस्तांव आदोगाद असो आसूंक जाय. तो सता खातीर निती खातीर दुबळ्यां खातीर वावर करता. तूं जर एक शिकोवपी वा शिकोवपीण जावं इस्कॉलान जावं कॉलेजीन हेर धर्माच्या शिकोवप्यां परस तूं वेगळी आसूंक जाय. ती भुरगीं म्हजी ह्या चिंतपान हांवें कॉलेजींनी जावं इस्कॉलांनी जावं हांवें शिकोवंक जाय. ना जाल्यार म्हाका आनी तांकां कितें फरक. जेजू शांतीचो राजा. ताच्या कडेन सैनीक नासले. ताच्या कडेन हत्यारां नासलीं. ताचें हत्यार म्हणजे शांती. जेजू शांती हाडूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो. पूण आज आमच्या काळजांनी शांती आसा. दर एकट्यान आपणाक विचारूंक जाय म्हज्या काळजांत जर शांती ना ते सुवातेर कोणाचो राग भरला आनी हांवें शिजयला आनी तो दाट केला. कोणाची नसाय आसा नाका जाल्लें वांकडे तिंकडे सगळें कचरो हांवें भरला म्हजे मतींत. मागीर शांती म्हाका कशी मेळटली. म्हजो प्रेशर वाडटलो साकर वाडटली कोलेस्ट्रॉल वाडटलेंच. कित्याक वाडचें ना. कित्याक हांवें कचरो भरला म्हजे भितर सगळो आनी थंय शांती ना. जर म्हजे थंय शांती ना म्हज्या घरांत शांती कशी आसतली. आज आमच्या फॅमिलींनी शांती आसा. कितलीं पळय झगडीं आमची आमी क्रिस्तांव म्हणटल्यांची
त्या भाटा खातीर, त्या पयशां खातीर, त्या दुडवां खातीर भावां भयणी मदें झगडीं, भुरगीं आवय बापाय कडेन झगडीं करतात, शेजाऱ्यां कडेन झगडीं, सोयऱ्यां कडेन झगडीं, आमची सगळीं झगडीं. मागीर आमकां आनी हेर धर्माच्या लोकांक गोंयांत कितें फरक आसा सांगा पळया. आसूंक जाय आसलो न्ही. आमकां पळोवन हेर धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय आसलें, बाबा ही पळया, ही मनशां हेच मातयेंतलीं, पूण ही आमचे परस वेगळीं. ती पळया कितले एकवटान शांतीन मोगान जी येतात. जशें सुरविल्या क्रिस्तांवांक लोकांन म्हणलें तशें आमचे विशीं म्हणूंक नाका. जर आमी तांचे परस पास्ट जालीं मागीर आमी क्रिस्तांव आसून कितें फायदो? इगर्जेक येवन कितें फायदो? नोवेन करून कितें फायदो? बाबा ह्या नोवेनांतल्यान हे फेस्तां आमी करता, परबो करता, मिसाक येता, कुमसार जाता, साक्रामेंत घेता, अंतल्यान आमी जेजूक लागीं येवंक नाका. सांत फ्रांसीस सावेरान आपलें जिवीत जेजूक दिलें आनी जेजू खातीरच तो मेलो न्ही. आमी ताची देख घेवंक नाका. बेश्टें नोवेन केला पुरो आनी म्हाका तें दी हें दी म्हणून आमी मागल्यार पुरो. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमी दुसऱ्यांक एक देख जावंक जाय. आमचो आंकडो गोंयांत कितलो? भोव थोडो. आमी 100 कांय 20 आनी 2 जण क्रिस्तांव गोंयांत. तरी आंकडो आसा न्ही. आमी जावंक जाय ते वाती भाशेन. ती वात पळया जळटा. आतां लायट गेले ती वात पालवना, ती वात जळटा. आमी जावंक जाय ते वाती भाशेन. हेरांक आमी उजवाड दिवंक जाय. भोव थोडो तो उजवाड जायत पूण तो आमी दिवंक जाय. वात आपणा खातीर जळना, ती उजवाड दिवंक जळटा. आमी जावंक जाय ती फूग. आदी आमी सूर वापरतले सन्नां करूंक. आतां सूर मेळना सोंपेपणी. ती सूर घाली म्हणटच पीठ बरें फुगता. आमी ते सुरे भाशेन जावंक जाय. आमी जावंक जाय मिठा भाशेन. मीठ जेवणाक रूच दिता. सगळो जरी तुवें मसालो घालो, मीठ घालूंक ना, जेवणाक रूच ना. ते थोडेशें मीठ जेवणाक रूच दिता. आमी ते मिठा भाशेन जावंक जाय. गोंयांत आमी वाती भाशेन उजवाड दिवंक जाय, सुरे भाशेन फूग जावंक जाय आनी मिठा भाशेन रूच दिवपी जावंक जाय. तर हे आमी नोवेनाची सुरवात फाल्यां करता. आज आमी तयारी म्हणून माडी करूंक आयल्या. तर आमी जेजू कडेन मागुया, तूं आमचो राजा. तुजी देख दोळ्या मुखार दवरून आमकां तुजी परजा कर. खालत्या काळजाची, सेवेची आनी शांतीची मनशांक कर. हें जावं दी आमचें मागणें. आतां आमचो भावार्थ आमी उच्चारून आमचें जिवीत भावार्थान उदीक खोलावन ते भाशेन जिवंक आमचो बरवासो वाडोवंक आतां ही मागणी आमी घेवया. सगळीं जाणां बरोबर. सोतमानतान देवाक, सोरपोदितार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोरपोदितारांत देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दर एक कुटुंब मुळावी पवित्र सुबा. कुटुंब अखंड जाल्यार पवित्र सुबा अखंड. दर एक कुटुंब नाजरेतच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन जावंक कुटुंबान जियेतल्या दर एकल्याचें सोपण आसा.
ह्या वेळार मागण्यांतल्यान आमी बापाची कृपा आमकां मागुया. देवान बापाक आपल्या भुरग्यां वरवीं पदवी दिल्या आनी भुरगीं आवयचें आयकुपाचो कायदो राखून दवरला. आमच्या धर्मीक फुडारी पवित्र सोबेच्या कुटुंबाचे आवय बापूय कशे शाणेपण आपले पोरजेक चलोवंक तांकां आपल्या मुन्यारीपणांत सदांच कृपा आनी देवीक मार्गदर्शन मेळूंक तांकां पवित्र सोबेच्या कुटुंबांत एकवट हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या सगळ्या सुगुणाचो मुकूट कसो प्रिती मोग तुमच्या मदें वचूं दी, कित्याक ताचे वरवीं सगळ्या सगुणाचो संपूर्ण एकवट जाता. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुल्यां आनी बांदपास सोदून उखलून दवरूंक माणकुल्या गोंय तशेंच भारत एक कुटुंब कसो पळोवंक भेदभाव आनी वेगळोचार पयस करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. तुमी देवान विंचून काडलेली, पवित्र केलोली आनी ताच्या अपुरबायेची देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली खालती दुलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जायात. आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबांत केरीत आमच्या दर एकल्याच्या कुटुंबा खातीर मागुया. नाजरेतच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचेय कुटुंब मागण्यांचे फोलेर जावंक कुटुंबांत गैरसमज जोगडी आपलेपण आनी दुस्मानकायो पयस करूंक दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालती दोलोब आनी व्हड सोंसणिकायेची मनशां जावंक कुटुंबांत जिवंक बापाचो आशिर्वाद सगळ्या कुटुंबाचेर मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोत्याक घोट करता. दर एका भुरग्याक बापाच्या हातांत उबारुया. जेजू भाशेन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक वडिलांक मान आनी रेस्पेद दिवंक पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन सदांच देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या सेवेंत वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची खासगी मागणी आतां बापाक उबारुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळा बापा, तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान कुटुंबांतल्यान जल्म घेवन दर एक कुटुंब पवित्र करूंक तुजी खुशी जाली. दर एक कुटुंब नाजरेतच्या कुटुंबाक पळोवंक आनी तांचे शेगूण आपणावंक वावरूंक तुजेंच बळ तांकां दी. आमी केलेल्या आमच्या मागण्यांक दोळपणान कान दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Page 31, C8, Bapak Banda, page 31. Bapak Banda kon pailo, Zaikan sa shikori bukti.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळा बापा, पातकांचे बोगसणे जोडूंक सगल्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर दितारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय शासनाक यज्ञीक आमचो आनी एकलोच जाय सर्व रचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्साद ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक शासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वोपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सोयस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजू नूण घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उदक खाता आनी काशिले बियेता तितले पावटी वैभवान येसो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता. आंकार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती भाग्यन तुजे सांगता भाग्यन दंडता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दुसऱ्या वाचपान आयकलां बापान आमकां सगल्यांक जेजू सोबें ह्या संवसारांत हाडल्यात. आमकां ताणें स्वतंत्रपण दिलें, पूण हें स्वतंत्रपण आमी ओगडावन पातखान आमी जिवंक लागल्या आनी तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना म्हणून ताणें आपल्या पुताक पोत्तून धाडचो पडलो आमकां ताचें सोबें सुटका आनी सोडवण दिवच्याक. आनी ताणें आमचें पातक आपणाचेर घेवन बोली कसो तो आमचे पासत घायल जालो, मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो आमच्या काळजांनी जियेता. ह्या जेजूक आमी एकवटोन सदांच आमची मागणी, आमच्यो चिंतना, उतरां, कोन्यो ताचे सोन उपजोवनी. आनी हाका लागून आतां न्हयच आमच्या सगळ्या गोरचां पासत पूण आख्ख्या संवसाराच्या आमच्या भाव भयणां पासत चड करून जंयसर पातकाक लागून दुस्पोट जाल्ली आसा गोराब्यांनी, देसांनी आनी राष्ट्रांनी, तर ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान बरोवन सगलीं आमी जेजूच्या एकवटान हे मागणें आतां बापाक उबारया आनी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटा. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव वाचयतां. ह्या वेळार भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुटशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D37, page 67. Sisters, kindly come in front to distribute communion.
जेजू आमच्या काळजांत आसा, आमचे दोळे धांपून जेजू तूं आमचे भितर आतां आसाय, तूं सदांच आसाय. पूण ह्या उंड्याच्या रुपान तूं आमचें ओत्मीक खावण जावन आमचे भितर तूं जियेताय. ओत्म्याच्या पावंड्यार तूं आमकां घोटाय दिताय. तुज्या जाणवायेचो उजवाड आमच्या मनांत तूं भरजोडावन तुजें सोत तूं आमकां अदीक कळीत कोत्ताय. आमचें खोटें जिवीत आपलेपणाक लागून जियेता आनी त्या संरचनेन स्ट्रक्चरांच आमी सगळगोत बोगोत तींच चिंतनां, तींच भावना, तींच उतरां आमी उलयत आसा. पूण हातूंतली भायर सरच्याक तूं आतां आमकां घोटाय दिताय. न्हयच आमच्या ओत्म्याच्या पावंड्यार पूण थिंसोत्तान आमची मनां तूं उजवाडायताय आनी आमची कूड तूं अदीक अदीक तुज्या पवित्रपणान भरून आमकां तुजें मंदीर तूं घडोवन हाडटाय. हे परी तुजे बरोबर सदांच जिवच्याक आमी आमची पातकां कबूल करून तुका ती सगळीं ओपून दिलेलीं आसा. खूब पाटी आमी भियेता आमच्या पातकांक तुजे सरशीं तुज्या उजवाडान हाडूंक, कित्याक ती गेलीं जाल्यार आमी कशीं म्हणून जियेतले. आदली चाल आमची सोयेर पडलेली आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक आसा आनी ते भाशेन जियेता. जेजू तुजें सोबें आमकां सगळें नवेंपण दी आनी आमकां तुज्या सारकें करून तुजें खरें नीज कुडीचे सांदे आमकां घडोवन हाड. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सासणाक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर आपले पोरचेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो कोत्तलो. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा संवसाराचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. त्याच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मास सोगत बसात. ह्या दिसांनी तुमकां आमची मांडवळ कशी आसा ती कळटलें. मिसां तुमी जाणात 6, 7, 15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजेची 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15ची मिस इंग्लीश भाशेन. तर आमी हे सगळे मनांत दवरया आनी मागीर आमी आतां आमी हांगसर तुमकां कॉरिडोरान न्हिदोंक दिलेले आसा. पूण तुमी जाणा जायात की भायल्यानूय तुमचे पासत पेंडॉल केलेले आसा. तिचोर सगळ्यो सोयी आसात. म्हणजे फॅन आसात, लायट आसात, चार्जींग करपाक आसा, मातशें तिचोर बरें आसा. तुमचे कार्ड हाडलेले आसा न्हय. तुमकां हांवें सांगलेलें कार्ड घेवन यात म्हणून. म्हणजे आधार कार्ड. कित्याक लागून आमकां मागीर हांगसून नाल्यार कितें आतां सगळो लोक येवंक लागता. आतां बोमायेसान हेरा राष्ट्रांतलीं हांगसर येतात, मागीर तुमकां हांगसर खेट जातली. ताका लागून सगल्यांनी तुमी कार्ड आमच्या कंट्रोल रुमांसान घेवंक जाय, पास कार्ड. आनी थिंचरूय रावपाक ना. तांचे पासत हांवें आनी एक बंदोबस्त केलेले आसा भायर. तर तांचे पासत एक पेंडॉल उबारतले आमी.
तो तुमी तो थंयसर ऑक्युपाय करना जायत जाल्यार तुमी थंयसर वचना जायत जाल्यार ती येवन मागीर थंयसर रावतली मागीर तुमी म्हणू नाकात आमकां जागो मेळोंक ना तर खूब बंदोबस्त तुमचे पासत केल्ले आसा तो तुमी ताचो फायदो घेयात उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया आनी आमची माडयेचो समारोह स्टार्ट करूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचे तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामणचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सोरपोदेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवं आनी तुमचे सोमें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. सांत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सदां मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिलवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वागणटा. आमेन. San Francisco Vera, ora cura, rati sancha moga, la storia, besaugan saiba, stesa ramsha. Sambalun apka gopantuja besaugan saiba sharagoicha Sambalun apka gopantuja. Skoda. Skoda, please come in front at the altar.
need to clean it a bit.